बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जनान दिवस आचरतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आणि तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्या तुमकांय आमी व्हेरी हॅपी अँड ब्लेसड वेडिंग एनिवर्सरी. तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या जिविताच्या सर संगतीचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. जनान दिवस आचरतात 50th बर्थडे, गोल्डन बर्थडे वीणा डेझी डिकोस्टा निरुडे, जसिंता डिसिल्वा एंजेलोर, एमी पिंटो. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात जेराल्ड सिसिलिया डिमेल्लो मूड बेळ्ळे. देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता. तांच्या जिवितान देवान वर्ती आजापां विजमितान दैवीक उलोरेत्री मंदिराद्वारे देवान केल्यान. सिस्टर मॅगी क्रास्टा फॉर द 45th year of priestly ordination of Father Henry Crasta, Kolkata. In honor of Perpetual Mary Florin Pinto, Mangalore. Silvan and Vivet D'Souza, Celine de Almeida, Karkala. For the good health received through the intercession of Our Lady of Perpetual Succor, Fiona D'Souza. For the gift of Tia and her good health, Bonnie De Silva. बरी भलायकी काळजाची आनी कुडीची देवान फावल केल्ल्या पासत शारन फेर्नांडीस. सांत आंतोनीच्या मानाक बरी भलायकी लाभलेल्या पासत साब्रिना लोना सल्डाना. सेलिन पिंटो मुल्की. फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसीव्ड लविटा जानेट पिंटो. फॉर अ गुड जॉब इन कुवेट राजेश मोंतेरो. For the blessings received amidst all difficulties and struggles, Lawrence Pinto. For many blessings received, Lina Pinto Ajekar. Devi Kakuti Jamanak, Lina Saldana. Remy Gracie Noronna Venur. Ryan and Princita Minijes Udupi. Janice Jessica Diana Suarez Udupi. Dennis D'Souza Hospet. Dennis D'Souza या साकांचे देवान वतल्या आशिर्वादां पासत. जॉयलिन मिनेजस पांगला. ट्रिजा कॉर्डा मुकामार. कार्मिन मिनेजस बळकुंजे. क्लारा क्रास्ता पुत्तूर. क्लॅरेन्स क्रास्ता पुत्तूर. दुल्सिन डिसोजा आणि कुटुंब पक्षिकेरे. अलेक्स अरान्ना मस्कट बरी भलायकी लाभलेल्या पासत. पिडा गुण जाल्ल्या पासत. मरणांतीक पिड्यांतले, कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत. रक्तस्रावाच्या पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत. PC आणि फायब्रॉइड्स देवान ते वखद नासतना, चिकित्सा नासतना गुण केल्ल्या पासत. भुरग्याचे देणे जावंक साध्य म्हणलें दाक्तरान, पूण अजापांनी देवान भुरग्यांचे देणे लाभयल्ल्या पासत. चांगले आयकनातलो अविधेय जातलो भुरगो उपराटतलो भुरगो आतां बरो भुरगो जावन विधेयी जावन बदलल्या पासत. हांगासर रेतेर केल्ल्या द्वारे जायते बरेपण लाभलेल्या पासत. काजर जावंक आयकनातली धूव हांगासर रेतेर केल्या उपरांत काजर जावंक आयकल्ल्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत. बरी सैरीक लाभलेल्या पासत. परगांव वचोंक विजा मेळना ते विजा लाभलेल्या पासत. थंयसर परमनंट रेसिडेन्सी मेळलेल्या पासत. भायल्या गांवांत परमनंट सिटिझनशीप मेळलेल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळलेल्या पासत. 12 म्हयन्यांत मेळना तो सांबाळ मेळलेल्या पासत. तारवाचेर कामाक हांगासर मागणें करून गेल्या उपरांत कॉल येयल्ल्या पासत. घराचें काम वेळार पंता पावयल्ल्या पासत. आनी रीण आसलें फारीक करून देवान फावो केल्ल्या पासत. आनी तशेंच रीण वेल्लें फाटीं दिवंक फाटीं गेल्लें 12 वर्सां उपरांत तें रीण फाटीं दिल्ल्या पासत. आनी अशें 12 आशिर्वादा पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. अर्घ आनी होगलाब तुका समियान जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागयां मागोंक उलो दिला. फॉर द इंटेन्शन्स ऑफ वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी फॅमिली बेंगलुरू. For the intentions of Hari Haramata, Clara Katpadi, Steffi Delisha, to bless Steffi Delisha with a good teacher's job in Mumbai, for the complete healing and safe return of Ivan D'Souza, for his good health and protection, and bring him safely back to India to be united with the families. Bore balaike pasot Joseph Francis D'Souza, for the studies of Rion Brito in UK, for the good health of Elisa Sanctis Mumbai. कॅन्सर पिडा गुण जावच्या पासत. जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या पासत. भाव भयणींनी जागो बऱ्या तरान न्याय नितीन वांटेकन घेवच्या पासत. घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत. घरा वचोंक एक बरो वाट आनी रस्तो जावच्या पासत. जाग्याचे दाखले जावंक कश्ट आसा ते वेळार ते दाखले जावन ते जागो तांच्या नांवार करून घेवच्या खातीर आनी फ्लॅटाक पयशे दिल्ले
ते तांचे फ्लॅट तांच्या नांवार जावचे पासत परगांव वचोंक विजा मेळोंक अडखळ आसा ती विजा वेळार मेळच्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत थंयसर अमेरिकांत USAंत एक बरें काम मेळच्या पासत आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार असले अडखळ पयसच्या पासत लॉसार नश्टर असल्या रीण व्यापारांत लाभ येवच्या पासत वय थंयसर दिल्ले पयशे वेळार ते पाटी मेळच्या पासत तांच्या बिझनेसान दिल्ले मेळा जे आसले पयशे वेळार मेळच्या पासत मागोवंक उलो दिला आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसमिया आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालगड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासा खातीर आमी मागया देवादीन सिल्वेस्टर डेसा तशेंच बर्थ रिमेंब्रन्स ऑफ लुसी पिंटो आनी देवादीन फ्रांसीस फेर्नांडीस माडांत्यार गास्पर आनी लिल्ली क्रास्टा ब्रिजित डिसोजा बर्थ रिमेंब्रन्स शिरवा पुलकत्न आत्म्याचो उडास करता अमित क्रास्ता आनी कुटुंब देवादीन बेनाडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा मार्सेलिन डिक्रूज बेलमाण कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता आयरीन बेनीस देवादीन लिना लेनी डिसोजा किन्नीगोळी सुवारेस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता एडवर्ड सुवारेस मुल्की मेंडोन्सा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता एडवर्ड सुवारेस सांतूर कोप्पा सोल्स ऑफ एन्सिस्टर्स मालगड्यांचो आत्माचो उडास करता एडविन लोबो देवादीन ग्लाडीस आनी फ्रँकलिन रेगो विन्सेंट आनी हिलारी आनी रॉकी कोरेया किन्नीगोळी इग्नेशियस आनी रेमिडिया सिक्वेरा किन्नीगोळी पीटर लुईस आनी कॉसेस डायस किन्नीगोळी मायकल आनी मेरी कोरेया किन्नीगोळी थॉमस लुईस किन्नीगोळी स्टीवन कोरेया मुल्की येवलिन सिक्वेरा 100th बर्थ रिमेंब्रन्स आनी रिचर्ड एल सिक्वेरा कंकनाडी मँगलोरू 7th डे मास ऑफ किरण डिसिल्वा मँगलोरू हेनरी लोबो 30th डेथ एनिवर्सरी ऑफ मेरी मिरांडा रेवरेंड फादर विन्सेंट फ्रांसिस मोंतेरो चार्ल्स हेराल्ड लोबो लिओ फुटाडो सागर चार्ल्स आनी रेजिना डिसोजा तीर्थाळ्ळी ग्रेसी आनी ग्रेशियन डिसोजा बँगलोरू मरण पावल्या कुटुंबाच्या सांद्याचो उडास करता स्टेला बार्बोजा देवादीन सिप्रियन लोबो ऑन हिज 8th डेथ एनिवर्सरी लिओ पीटर डिसोजा बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस रेशल विल्मा लोबो कुटुंबांत मरण पावल्याचो उडास करता विन्सेंट तावरो देवादीन एडविन आनी थॉमस कुटुंबांत मरण पावल्याचो उडास करता लिडविन पायस देवादीन सिसिल लोबो उर्वा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता रेमी ग्रेसी नोरोना वेनोरू देवादीन पॉल फेर्नांडीस आनी जुलियाना डिसिल्वा देवादीन कामिल आनी तेरेसा डिसोजा बोळकुंजे जोसेफ डिसोजा बोळकुंजे पॉल रिचर्ड आनी रोनाल्ड मिनेजीस बोळकुंजे अँड्रू मतेस उडपी बॅप्टिस्ट आल्मेडा उडपी रॉबर्ट डिसिल्वा देरेबैल ब्रिजित रेगो जेरोम रेगो ॲग्नेस मिरांडा जेरोम मिरांडा युजिन रेगो पॅट्रिक रेगो बेनेडिक्टा लसरादो तशेंच पुलकत्न आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सस्नाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन सोम्या तुझे पहिले येणे नियाळू तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगान त्रेता तुझे मन पूर्ण जीवन पण संभ्रम अर्गा बलिदान हे भक्तीन भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो आदवेंताच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमोक आमी आज वेता आसतना विशेष करून आयची वाचपां आमकां आमच्या जिवितांत बोवार्थ आपणावंक आनी बोवार्थच्या वाटेर मनशास्कत कांय जावचे सगळ्यो चुकी सांडून सोमयाक मानता तसली जिणी जियोंक जो बाप्तिस्त ताच्या जिणये निदर्शनाद्वारे आमकां जापोवणे दिता त्या खातीर हर एकली आमी हांगासर ह्या सोनवाराच्या एका दिसाच्या रितीरेंत मागण्या आराधनांत वांटेली जावंक आयल्या वाचता विशेष करून आमच्या जिवितांतले उणे पणसकत कांय सांडून सोमयाक मानता तसली जिणी जियोवच्याक सोमयाज आमकां कृपा दिता देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सबार फावटी आमच्याच चुकुशे प्रकार आमच्याच चिंतना प्रकार आनी संवसारी संगतींक लबदोन
केल्ल्या सर्व उणेपणाचो अस्कतकायेचो वळखवणी करून बोगसाणें मागया आनी हर एक रितीन सोमयाची कृपा जोडच्याक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुतक सोमिया काकुतक क्रिस्ता काकुतक क्रिस्ता काकुतक सोमिया काकुतक सोमिया काकुतक. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकुळदरा देवा, तुज्या पुताक आमी धांवी मेळोवंक वेताव. संवसारी करण्यो आमचे वाटेर अडखळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवायन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक वेता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाईया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. जेस्तीच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उजबातली. सरेस्परचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवयेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सरेस्पराच्या शणापणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सरेस्पराची भिरांत ताची प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या स्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपणान ताच्या पेंगटोचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमर बांद. सुणे वागोटू शेळया सांगाता जियेतली आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो. वस्त्र आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आश्वेल इश्टागतींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैलां भशेन तणकतलो. दुदाचें बाळशें सरेस्पराच्या बिळाचेर खेळटले. ल्हान भुरगें आगयेच्या बिळांत हात घालतलें. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सरेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेस्सेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक खुणा कशी उबे रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचें घर महिमेवंत जातलें. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आनी संपूर्ण शांती वाचतेली.
ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आणि संपो शांती वसतेली. सर्वेस्परा रायाक तुझ्या न्यायाने शिकोवन दी. रायकोर जावन असल्या ताका तुझ्या निती वांटून दी. तो न्यायनितीन तुझे पजेची मुनसुबी करतलो आणि तुझ्या दुर्बळ्यांक नीत दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आणि संपू शांती वाचतेली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली. संद्र सरासर ताची शांती बाळतेली. दर्या तावन दर्या पर्या न्हंय तळी तावन भुमी सकणसो पर्या चलतली ताची राजवडकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आणि संपूर्ण शांती बसतेली. कित्याक ओलो मारलेल्या गरीबांक आदारांतल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्यांक आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधाऱ्यांचो तो जीव वाचयतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आणि संपू शांती वाचतेली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आणि संपू शांती वाचतेली. सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ले संगती आमकां शिकवण दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. तांणी दिल्ले सस्तनिकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी भरोसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सस्तनिकायाचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मनाची करून हाच्या वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या समे जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस वाखाणूंक पावतल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मायपासान लागीं घेतले बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगा अनसला. आपूण विश्वासी म्हणून दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसवण्यो जारी करून क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवक कर नेमयलो म्हणून हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातीचो लोक आपणाक देवान दाखयलेले काकुलते खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हणा, ह्या पासत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नांवाडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा सोमारो तयार करा, ताच्यो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकूळ देवाचे तारान देखतले. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी स्नानदातार जुवांव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो. तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. ताचेच विशांत ते इजाया प्रवाद्यान सांगल्लें, अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा.
जुवांव खऱ्या लोवेंचे वस्तूर न्हेसल्लो आनी ताणें पेंगटाक चामड्याच्यो पाटो बांदल्लो. देंपे आनी रानमोव ताचें काण. तवळ जेरुसलेम शहरांतलो जुदेयाच्या आनी आख्या प्रांतांतलो आनी योर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी वेतलो आनी आपलीं पातकां उचारून योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. फारिजेवां आनी सादुसेवां मदले सबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशी येतले तें पळोवन जुवावन तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलानो, येवंक आसा त्या क्रोधांत हांवन तुमी चुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां चत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्याच फातरांत हांव अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरन जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा थंय तुमच्याच पाटी परतवण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ट, ताच्या पांयांच्यो वाणो व्हावोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपले सूप ताणें आतां हातान धरलां आनी आपली दाणी तो आसोडन नितळ करतलो. आपलो घोव तो तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल केदींस पालवनांत आसल्या उज्यांत घालन लासतलो. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, क्रिस्त येण्या काळाचो दुसरो आयतार आमी संभ्रमत आसतना भावार्थी जिणयेक आनी जिणये परिवर्तनाद्वारी नवेपण आपणावंक आज पेटयलेली दुसरी वातक आमच्या जिवितांत भावार्थ रुथा करूंक उलो दिता. बोरवशाच्या वाटेन सुमकोन पयल्या हप्त्यांत आमी सुमयाच्या येण्याक तयाराय केल्या. जिवितान बरवसो आपणावचें जिवितां सन्निवेशां घेवंक सुमयान आमकां आपयला आसता ह्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमकां भावार्थ आमच्या जिवितांत कसो दृढ करयेत, भावार्थाक लक्ती जाल्ल्यो संगती कश्यो हांवें म्हज्या जिवितांत आपणाव्यत म्हणलें जाणा जावंक आज सुमया आमकां आपयता. त्या खातीर क्रिस्ताक स्विकार करची तयाराय म्हजी जाते आसा. आसा गे नेकेत्र हाडल्यान न्हय गे, गर्दनाच्या गोंट्याक पांकें केलां करूं ना? वय क्रिस्ताच्या येण्याची तयाराय आमच्या जिवितांत जाते आसा. भायली जाते आसा, भितरल्यान ती जावंक जाय. एक हप्तो आमचो जालो. त्या खातीर कशें आमी बरवशाची यात्रिका म्हणलें, बरवशा बरीत जावन जिणयेची सन्निवेशां स्विकार करूंक सगळीं वाचपां, सगळ्या हप्त्याची वाचपां आमकां अवकाश करून दिवन आसली. आनी ह्या हप्त्यांत जुवोन बाप्तिस्त आपलो भावार्थ कसो देवाचेर दवरता, कशें सोमयाची वाट तयार करूंक आपणाक नमयारलां आनी तेंचो म्हजें मिसांव न्हय म्हज्या जिविताची शबासकी व्हडविकाय उसारचें जिवीत थंयसर जायचें म्हणलें चिंता पाटयना बगार देवाचेर भावार्थ दवरता, देवाचेर विश्वास दवरता आनी देवाचें मिसांव म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यता घेवंक जाय म्हणलें आशेवन मुखार समकता. त्या खातीर ह्या हप्त्यांत आमी आमचें पैन मुंदरून व्हरतना पातक रडोवन जिणये परिवर्तनाक आद्यता दिवंक आनी सोमयाच्या जल्माचो प्रकाश भरपूर मापान आमच्या जिवितांत भोगच्याक आमचें काळीज नितळ करूंक हो हप्तो आमकां उलो दिता. त्या खातीर रोमाघरांक बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 12 हातूंत आमी वाचता. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 12. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो, देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजाक वचा नेसया. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो, देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजाक वचा नेसया. हें जावन आसा आमकां आयच्या दिसा मेळचें आपोवणें. त्या खातीर
हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत रात काबार जावंक जाय. खंयची रात? सूर्य बुडताना जाल्ली रात गी, पातकाच्या मेळेपणाची अस्कतकायेची संवसारी संगतीक लबदल्ली रात आमच्या जिवितांतली काबार जावंक जाय. काळोखाची कामां कितें थंयसर जातात, जे सोमयाच्या वाटेन समकोनशांत न्हय आसले कामां थंयसर म्हज्या जिविता पयणार जातात, ती सगळीं सांडून सोमयाची कृपा आज हांवें जोडूंक जाय. त्या खातीर बरेपण आनी नितळ जिवीत म्हज्या जिवितांत आज बळवंत जावंक जाय. मोगाचें देवान पाठयलेलें आशिर्वादाचें बेसांव सदांच म्हज्या जिविताचेर आसा. पूण म्हजी जिणी जर तर त्या बेसांवाक त्या आशिर्वादाक सरी जाल्ली जावन ना, तर हांव म्हजी जिणी अर्थाबरीत रितीन सोमयाच्या येण्याक पाताक रडोवन तयार करूंक शकना. त्या खातीर आयच्या वांजेलान मातेवचो वांजेलाध्याय 3 वाक्य 2, मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 2 हातूंत आमी आयकलें, तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. आमकां जेजूच्या जल्माचो संभ्रम लागीं येते आसा. त्या खातीर आमी आमच्या आतां समकोन आसच्या पातकी सैमांत उणेपणांत अस्कतकायेन बरो नासलेल्या जिविताच्या सन्निवेशांनी सोमयाक स्विकार करूंक जायना. त्या खातीर हांवें म्हजी पातकी जिणी बदलूंक जाय. देखून जुआंव बाप्तिस्त सोमयाची वाट तयार करता आसतना सोमयाक ताचो पाटलाव करतल्या आनी ताची शिकवण आयकतल्या हर एका लोकांक आनी समाजेंत जंय तो गेलो पवित्र स्नान तें उदकान दिलें आनी थंयसर भावार्थाची वाट तांणी आपणावच्याक तांकां आदेश दिलो. त्या सर्व सन्निवेशांनी सोमयाक तांणी स्विकार करूंक तयार करच्याक उलो दिलो. सोमयाची वाट नीट करच्याक तांच्या जिवितांत आशिल्लें सगळें मेळेपण जिणये परिवर्तनाद्वारे करच्याक जुआंव बाप्तिस्त तांकां आपोवणें दिता. त्या खातीर सोमयाच्या येण्याच्या अनुभवाक आमी तयार जावंक जाय. आनी मुखले 3 हप्ते आसात आमच्या जिवितांत, विशेश करून भावार्थाच्या संगतींनी सडीत आनी सडीत ह्या हप्त्यांत आद्यत दितना म्हजो क्रिस्ती भावार्थ आनी त्या क्रिस्ती भावार्थाक लक्ती जाल्ली जिणी कशी आसा म्हणलें नियाळूंक जुआंव बाप्तिस्त वा स्नानदातार जुआंव आमकां एक प्रेरण. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या आधुनीक संवसारांत सबार रितीचे मेळेपण आमचे बोवारी आवरत करता. जर तर आवरायलें जाल्यार दुसऱ्या कडचें आसली केद, माती, मेळे, मेल्ले जडां, आडारां, पांटे सगळे रास पडटात न्हय गे. सर्व रितींनी विविध कडेन आसले जीवदाळी समेत खंयसर सुखें वातावरण आसा थंयसर प्रवेश जावंक एक आवरेताना पळयतात. त्या खातीर थंय मेळेपण थंयसर आसतना आमकां नितळ आसलो तो जागो विद्रूप दिसता. अशें न्हय आसलें म्हण आमकां भोगता. आमी पळयता भूंय कांपणी जातना सगळीं काट्टोनां पडुल्लीं आसात, सगळें हिशीन तिशीन जाल्लें आसा, सोबीत सुरंगार आयिल्लीं कारां आसलीं विद्रूप जाल्लीं आसात. तशेंच म्हजें आनी तुमचें जिवीत सबार फावटी जाता. त्या खातीर सोमयाची वाट नीट करा म्हणटा आसतना हांवें म्हजें विद्रूप जाल्लें काळीज, म्हजें पातकाच्या मेळेपणान भरिल्लें काळीज नितळ करी जाय. नितळ करिना जाल्यार तातूंत जेजूक प्रवेश जावंक जायना. उबीर भरिल्ल्या जाग्यार आमी केदाळाई बरें संगती दवरूंक सकता गे. मेळ्या आसल्या जाग्यार नितळ पवित्र संगती आमी दवरूंक सकता गे ना. त्या खातीर आमी गांवचें एक गीत आसा, उबरांत साळक फुलता, उदकांतले वैरें रावता, सुर्याच्या किरणान सोंपता, रसनाराक आपल्या देखता, काळीज हें सोमया म्हजें, तुकाच तें भेटोवन दिलें, करतें त्या साळका सारकें, जावं दी तें तुका सोबचें. त्या खातीर सर्व रितीची सोबाय, परमळ,
आकर्षण घेवन एक साळक मातये पोंदा लिपोवन रावना. सगळ्यो संगती फुडकन वयर येता, आपली सोबाय, आपली अस्मिताय, आपले आकर्षण सगळें दाखयता आनी ताजी अस्मिताय आनी ती सोबाय सुर्याच्या किरणान आनीकी परजळटा, आनीकी सोबीत तें दिसता, सर्व रितीनी मनशाक आकर्शीत करता. तशेंच म्हजें आनी तुमचें जिवीत जावंक जाय. सर्व रितीच्या मेळेपणांत हांव, अस्कतकायेंत हांव, पातकाच्या संगतींत हांव, संवसारी वंदवण्यांत हांव हांवें त्यो अडकळी म्हज्या जिवितांत निरंतरी आसात. जिवितांत हांव आखरेचो स्वास सोडटा पर्यंत त्यो आसात. पूण थंयत हांवें त्यो सगळ्यो संगती फुडकन वयर येवंक आसा, साळका बरी वयर येवंक आसा आनी सोमयाच्या प्रकाशान हांवें परजळीत जावंक आसा. सुर्याच्या किरणान साळक परजळटा, साळक आनीकी आकर्शीत दिसता. तशेंच मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हांवें आनी तुमी सर्व अडकळीत हांवन वयर येवन आज सोमयाच्या सांगातपणाच्या प्रकाशान सडीत आनी सडीत परजळीत जावंक जाय. त्या खातीर हर एक रितीन जोहांव बाप्तिस्त आपल्या संवसारी मिसवांत सोमयाक एक खरो पाठिंबो कसो रावलो. हर एक रितीन आपल्या जिवाची वडवीक ताणें उलोवंक ना, आपल्या जिविताची बडाई ताणें सांगूंक ना. आपणाक शाती आसा, तालेंत आसात, हेरांक आकर्शीत करूंक शकता, हेरांक म्हज्या शिकोवण्या द्वारी प्रेरीत करूंक शकता म्हणलें ताणें चिंतून आपणा विशांत होगळीक आशेवन रावोंक ना. सोमयाच्या वण्याचे बांद सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय म्हणल्या खालतीकायेच्या स्पिरितान भरलो. कित्याक ताचो इरादो आशिल्लो सोमयाक पासरचो, ताचें मिसांव आशिल्लें सोमयाक घेवन चलचें. त्या खातीर सोमी म्हणल्या हिरोक ताणें खरो पाठिंबो ताच्या जिविताचो दिलो. त्या खातीर आज आधुनीक काळार हें क्रिस्ती जिवीत जियोवच्या आमी, हें क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना सोमयाक प्रकाशीत करच्याक, सोमयाचो परजळ हेरांतय दिवच्याक ताका हांवें पाठिंबो दिवंक आसा. म्हज्या जिविता मुखांतर सोमी गेल्या शिवाय दुसऱ्यांक कोणायक वचोंक जायना. कित्याक म्हजें थंय ताणें बरेंपण दाखयलां. जर तर तें बरेंपण पयल्याक हांवें पासरी जय जाल्यार हांवें परजळ जय, हांवें परजळ ना जाल्यार म्हजें जिवीत पयल्याक सोमयाचो प्रकाश दिवंक शकना. जर तर तें साळाक म्हणटा हांव उबी रावपंदाच फुलता, थंयसरच प्रकाश दाखयता, म्हजी सोबाय दाखयता म्हळ्यार उबी रावंत आमकां साळाक दिसात की दिसना. तें वयर येता, तें घट्ट मन करता आनी उबी रावतावन वयर येवन आपली सोबाय दाखयता. तशें हांवें आनी तुमी हें क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना क्रिस्त जिवंत आसा, क्रिस्ताचो मोग म्हज्या काळजांत भरपूर मापान आसा म्हणलें प्रकाश भरीत जिवीत जियेल्यार मात्र सोमयाचें येणें खरेपणी आनी एकल्याक म्हज्या जिवितांत हांव पळोवंक साध्य जातलें. त्या खातीर जुवांवचें संपूर्ण समर्पण देवान दिल्ल्या मिसावाक सरी आशिल्लें. जुवांव बाप्तिस्ताचें संपूर्ण जिवीत, संपूर्ण ताची शिकवण, संपूर्ण रितीन ताची उतरां सोमयाची वाट तयार करच्याक आशिल्ली. एकाय तो व्यक्ती जावन तो जियेल्लो. त्या खातीर लुकाचो वांजेल अध्याय 12 वाक्य 30 आनी 5 आनी 30 आनी 6, लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 35 and 36. तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी घरा पाटी येवन दारार बडयतना तक्षण उक्ते करतल्या चाकरा बरें तुमी जाया. असलें जावन आसलें जिवीत जुवांव बाप्तिस्ताचें. त्या खातीर अटूट भावार्थान, दृढ भावार्थान सोमयाक आपणाक दिल्लें मिसांव ताणें केलें. सोमयाक परगटोवंक तो तयार जालो. हांव उदकान स्नान दिता, म्हजे उपरांत येता एकलो पवित्रत्म्यान स्नान दितलो. पवित्र तो सर्व रितीनी दैवीक सक्तेन बदललो, म्हज्या की महान. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज म्हजी आनी तुमची जिणी सोमयाचो प्रकाश परगडच्याक तयार आसा गी. आज म्हज्याच जिविताची, म्हज्याच शातेची, म्हज्याच तालेंताची होगळीक उसारण आनी एकल्यान शाबासकी दितना तें हांवें केल्लें म्हूण संतोश भरीत जाता गी. कुटुंबांत सगळें हांवें केल्लें, म्हज्या पयशांनी हांवें त्यो संगती हाडल्ल्यो,
त्या खातीर थंयसर वृद्धी जाल्या, अभिवृद्धी जाल्या, बरेपण जालां, आमी उंचल्या पावंड्याक पावल्या, नाजाल्यार आमी थंयसर आसता, तसल्या परिस्थितीन आसता म्हणल्यार संगतीनी हांव म्हजी जिणी जियोंक पावल्यांगी वा तें सगळें सोमयान म्हाका दिल्लें. सोमयान जर तर तें आशिर्वाद म्हाका दिवंक नातल्लें जाल्यार हांव तसल्या संगतीनी वृद्धी, अभिवृद्धी, बरेपण आपणावंक सक्ती ना वा सकतो ना म्हणलें चिंताप वा कलतें मन म्हजें थंय आसा गी. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकांय हो क्रिस्ती भावार्थ देवान दिला, तो हांव जियोन आसा खरें, पूण हो भावार्थ केवल सगळें बरें जाताना, सगळें सुखाचें जाताना मात्र आसा गी. वा दंडळच्या सबार रितींनी कश्टांच्या परिस्थितीक वळख जावच्या त्या सन्निवेशांनी सयत म्हजो भावार्थ तीर आसा गी, तें हांवें विचारूंक जाय. त्या खातीर थोडे फावटी हेरांक हांवें म्हज्या जिवितांत हांव केल्लें बरेंपण म्हाका पसंद जाताना तो व्यक्ती म्हाका पसंद जाता. जर तर म्हज्या जिवितांत मोगाचें वातावरण आसा तर कितेंय तें जावं दी, कसलीय परिस्थिती जावं दी, हेरांनी म्हाका दुखयलां जावंक पुरो, पूण म्हज्या जिवितांत क्रिस्त जिवंत आसा, क्रिस्ताची मौल्ल्यां जिवंत आसात, क्रिस्ताचो मोग उक्त्या मापान दिसून येता. त्या खातीर सोडदोड हांव करतां, समाधानी जाता, ताका हांव बक्षितां आनी म्हज्या जिवितांत हांव तें मोगाचें बी पासारता म्हणलें चिंताप आज म्हज्या जिवितांत आसा गी. त्या खातीर स्नान जातार जो हांव आमा समेस्तांक खालतेपणाचो कुरव आपणावंक दिता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोमयाचेर भावार्थ दवरन, ताका विश्वासी रावन जिणी मुखार समकतना थंयसर नवेंपण येतलें म्हणलो भावार्थ दवरूंक इस्रायल परजेक दिल्लें आपोवणें आज देव आमकां दिता. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1, आयजाया चॅप्टर 11 वर्स 1, आयच्या पयल्या वाचपाचें पयलें वाक्य. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पानांतली एक कोंबरी उब जातली. एक नवेंपण, एक नवो बरवसो, एक नवी दिशा आनी नव्या सक्तेचें बळ थंयसर येतलें म्हणलें इसाया प्रवादी मुखांतर इस्रायल परजेक थंयसर लाभता आसतना सोमी सर्व रितींनी आमी केल्ल्या तयारायेंत नवेंपण, नवी बोळ आनी सकत नवी कृपा आमच्या जिवितांत येतली म्हणलो भावार्थ आपणावंक आज आपोवणें दिता. देखून स्नान जातार जो हांव बरी अखंड भावार्थ दीग सोंसणीकाय आनी तिरासन आसलेलो व्यक्ती हांवें जावंक जाय म्हणलें सोमी आज स्पश्ट करता. आधुनीक संवसार त्वरीत वेगान चमकतना म्हजी सोंसणीकाय उणें जावन आयल्या. सबार रितींनी संगती म्हाका मागल्ल्या तक्षण मेळा जाय. हांवें आशिल्ल्या वेळार संगती समाजेंत वा आंगडीत हांव खंयचोय सामान जाय जाल्यार बेगीनच मेळटा. तसल्या स्थितीन म्हज्या जिवितांत हांवें मागल्लें म्हाका मेळा जाय म्हणली आशा आमची जाल्या. थोड्या फावटी हांवें चिंतल्या प्रकार देवान दिवंक ना जाल्यार हांव निराशी जाता, हांव बेजारायसो जाता. पळया स्नान जातार जो हांवची दीग सोंसणीकाय आपली तयाराय कितले दीस, कितले म्हयने, कितलो तेंप करूंक आसा म्हणलें तो नेणा आसलो. पूण निरंतरी म्हज्या जिवितांत एक दिशा सोमयाची वाट तयार करची. तो येता पर्यंत, ताचें परगट मिसांव जाता पर्यंत, ताचे विशयांत हांवें परगट करता पर्यंत हांव निरंतरी वावरतलो म्हणली दीग सोंसणीकाय ताणें दवरली. तशेंच हांवें आनी तुमी म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत, म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत हर एक रितीन देवाचेर भावार्थ दवरता आसतना ती दीग सोंसणीकाय सोमी एक ना एक दीस म्हाका त्यो संगती दितलो, ताच्या कुशे प्रकार तो फावो करतलो म्हणलो भावार्थ दवरन हांव समकल्यार म्हजी जिणी अर्थाभरीत जातली. त्या खातीर म्हज्या पातकी जिविताच्या साली द्वारी सोमयातय हांवें जिवाळ आसूंक साध्य जायना. त्या खातीर म्हजी पातकी जिवितांत साल सांडल्यार मात्र समृद्धीचें जिवीत म्हज्या जिवितांत बळवंत जाता. आनी त्या खातीर हर एक रितीन देवाचो आदारय म्हाका लाभता. त्या खातीर इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 3 आनी 4, आयजाया चॅप्टर 40 वर्सेस 3 and 4. एक ताळो बोब मारता, अरण्यान सर्वेस्पराक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक रस्तो नीट करा. हर एक फालखें बरोवन येवं दी, हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी, उंच सकयल सुवात सपाट जावं दी.
फोंड पणकुलो आसलेलो जागो मैदान जावं दी. आज असल्यो संगती सबार रितीन म्हज्या जिवितांत आसात मोगाळ भावना आनी भयणीनो. गैरी जाल्ली सारकी दिसांतली म्हजी जिणी वाट पातका वरवीं सोम्याच्या येण्याक सोम्याक स्विकार करूंक असाध्य जाल्लेली वाट जाल्या. त्या खातीर ती गैरी आसली वाट हांवें नितळ दिश्टीन बदलेली वाट करूंक जाय. जिवितांत बदलावण हाडचे मारिफात म्हज्या जिविताक आनी सोम्याच्या जिविताक मदलो खंदक तो फोंड पणकुलो मैदान कसो करून हांवें ती वाट सारकी करूंक जाय. त्या दाडा मात्र म्हज्या जिवितांत देवाच्या सक्तेचो प्रभाव देवाच्या कृपेचो प्रभाव बळवंत जातलो. त्या खातीर आयचें दुसरें वाचप सान पावलो रोमाकारांक बरोवन देवाच्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणी चाल जियेल्ल्यांत आमकां सगळ्यांक तें बरेंपण लाभता. तें भाग्यवंतपण आमच्या जिवितांत येता म्हणलें तो स्पश्ट करता. त्या खातीर पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमकां दिसान दीस मेळटी आसा. देवाचें उतर वाचूंक पवित्र पुस्तक आमच्या हाती आसा. देवाचें उतर निरंतरी आमच्या जिविताक बळ आनी बळवंत हातेर जावन ताची कृपा पाठयता. त्या खातीर तें निरंतरी देवाचें उतर वाचून ही जिणी पवित्र करूंक जाय. देखून स्नान जातार जुवांव तें देवाचें उतर मानून घेवन आपलें मिसांव करूंक पावलो. आपल्या मिसावांत आपली जिणी केंद्रीत करून त्या देवाच्या उतराक हलती मान ताणें घालो. तशेंच हांवें आनी तुमी देवाच्या उतराक हलती मान घालून जियोंक जाय. त्या खातीर किर्तन 119 वाक्य 105 Psalm 119 verse 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो. मोगाळ भवनारी भयणीनो सदांच म्हजी भावार्थाचीं पावलां सारक्या रितीन काडच्याक सोमी पवित्र पुस्तकांतलें उतर म्हाका दिता. तें उतर पवित्र म्हजें जिवीत बदलूंक शकता. म्हजी जिणी हे दिशा सोम्यातय केंद्रीत जाल्ली. सोम्याच्या येण्याक आयती जाल्ली. भावार्थांत रोंबल्ली आनी भावार्थाक साक्ष दिवची जिणी जावन बदलिता. तर त्या देवाच्या उतराक आद्यता दिवया. जुवांव बाप्तिस्ताचें प्रेरण घेवया. भावार्थाची वाट चमकोवन सोम्याच्या येण्याक आमी तयार करया. आमेन. सर्व विबरोवन आमचो भावार्थ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्पद्वेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर्व काळा आदी बापात हांव जल्माला. देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उपसरलो खरो देव. तो देवात हांव जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्याच सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. मनशा पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतले आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसोत पॉन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनीक पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्लांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताजे राजवडकी एक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुतात हांव निप्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो भावार्थान सोम्याचो आदार मागच्याक आमी आयल्या. त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी देवा समकार आतां आमी दवरया. आमच्या देशाच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या फुडाऱ्यांनी सोर लोकांचें बरेंपण मोतीन दवरून सर्वांचे सर्वतोमुख उदरगतीक पुरक जावची योजना मांडून हान ती जारी करचें बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा भोवरी हजर जाल्ले आमी सर्वांनी पाता पयस कर. ह्या आदवेंत काळार तुजो दायळेचो मोग अणभव करूंक आनी देवाच्या उतरांत प्रेरण जोडशे
तुजे सक्तेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक खासगी मागणी ह्या वक्ता देवा मुखार आमी दवरया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. सदांच आमच्या जिवितान तुजेर भावार्थ दवरन सदांच तुका मानता तसली जिणेची येवंक आनी भावार्थाक साक्ष दिवंक आमकां करपा दी. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया मरी फात. आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी. घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस वास सर्वस्पूर्ण घे. दयाळ बापा कलत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हें भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती स्वारी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारासो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस परा चे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
बावडतसो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला हो बावडतसो गुट आम्ही परगडता जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकवार मरिया देवाची माये संगाती भगवन सुजे तिचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबरशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सुमयात म्हाका फावना देवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुझे राखून आसा सुमया तुज्या येण्या. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. काळीज मुझे राखून आसा सुमया तुज्या येण्या. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुजो फांक. सर्गीच्या त्या जेवणाक तुज्या सोम्या म्हाका बस.
काळीज मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हा लाले उनसा दुनिया तुका सेवच्या जीवितच्या जीवदातारा जीवित माका लाभ संसाराच्या सडवंदारा सर्गाक माका पाव काळीज मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हाव लाले उनसा दुनिया तुका सेवच्या वार्तू सोम्या बाचावेची बापा सरशीन पावची वार्तू एक जीविताची ससनी जीविताची काळीज मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हा लाले उनसा दुनिया तुका सेवच्या काळीज मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हा लाले उनसा दुनिया तुका सेवच्या प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिलाय त्या जीवनान आमी दोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लब्धोंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वळख सर्गाराया आमच्या जीवा संसाराच्या सडबोंदारा मेळच्या कामका बाचावी घेवन सर्गा सावी देव तर वेगे या तळ सालवार करच्या मनशा कुळा नासाव केदी सोडे नाका ये जेजू आमच्या सोम्यम सोडय आमकां पातक्यांक धन्यम अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या